जेजू सगळें भेटूया. सगळीं आमी एकाय जावया, सगळीं आमी लागीं जोडुया, दुनिया देवाक वखाणुया, आदोन आमचो ताका जोया, तारानाचो परत दोनया, जिविताचो दोरून दोनया, आमचा भुरग्या तुका दाखोवन, तुझ्या राज्यांत करून पावय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या स्वामिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, सगळीं आमी भारताची मनशां देखून उर्बेन भाग्यवंत फ्रांसीस सेवेराच्या पांयांशी आयल्या. ताणें आमच्या पुर्वजांक बावार्थ दिलो आनी ताच्या उद्देशी तोच बावार्थ आतां आमकांय पावला. ह्या पासत दिनवासनेच्या मनान आमी ताका आपुरबायेन गोंयचो साहेब म्हूण मानतांव आनी पाचारतांव. आमच्या पुर्वजांनी तो बावार्थ जतनायेन आपणायलो आनी आपल्या जिविताच्या कोन्यांनी जिवन आमकां पावयलो. तांकांय आमी दिनवासुया. तर हे तांणी आमकां पावयलें बावार्थाचें दायज आमी कशें अणभवतांव आनी कशें जियेतांव हाचेर आमी खोल नदर घालून आमचो बावार्थ गोट करूंक वावरुया. आनी आमी जियेतांव त्या कुटुंबांत आनी समाजांत जेजूक गवाय दिवन आमचें कुटुंब आनी आमचो समाज नवसोडणूक ह्या मिसांत त्याच भाग्यवंत फ्रांसिसाचे मजतीन आमकां देवाची कृपा मागुया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत काळजीदारपणान जेजूक गवाय दिवंक आमी वावरूंक ना. आमच्या जिवितांत शेळेबळाय आमी रचून हाडलेली आनी आमच्यो दुसऱ्यो चुकी आनी पातकां ओळखून घेवन बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पोर्तुगाल आनी तुमकां बाबा पणिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोरान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून हें बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. अमोचो अपराध, अमोचो अपराध, अमोचो बोगडो अपराध. हे पासो पाट्यान स्वतान सांगपाक बरें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पणिनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या स्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत सोम्या सोम्या काकूत सोम्या सोम्या काकूत सोम्या सोम्या काकूत विठा विठा काकूत विठा काकूत विठा विठा काकूत विठा काकूत
प्रार्थुया. सगळे आमच्या ओत्रेक आमची आशा बापा मुखार आमी दवरुया. बापा, उदेतीच्या लोकांक जेजूचे वळख दिवंक बाग्योंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसान देसांच्या लोकांक तुजी पवित्र सभेन भितर घेतली. त्याच आमच्या मोगाड सर्वंडाराची वळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बाबाड दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं जो पवित्र आत्म्याच्या सांगाताक जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. एसिक्याल प्रवाद्याच्या पुस्तकावली वाचप. सर्वेस्पूर अशें सांगता, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायेलाच्या घराण्याचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतले तूं उतर आयकोताय तितलेय पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिटकाय. खोटे मनशा, तुजेर आतां मरण पावलां अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार आनी खोट्या मनशान आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिटकायनाय जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणान मरतलो, पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण आपली वाट सोडून आनी जिवीत बदलून तूं ताका शिटकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणान मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हे देवाचे वडपकार. आमचो जबाब जातलो, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सगळीं म्हणुया, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिंवाचुया. तो थीर खोडप आमचो तारूक, ताका वाखाणुया. आमचो जबाब, आमची काळजां दारून करूं नाका. सोरपूक पडुया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरसां चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. आमचो जबाब, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाका. मेरीबाग आनी ओरोण्याक मासाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरा वरवीं दारून करूं नाकात. जबाब, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. देव बाप आसलो जेजू सभेन कुर्सार आपले वेंगेन परतून घेवच्या संसार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसो.
लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, पूण हे सगळे जावचे आदी म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाच्या आदीन करून बोणकोणीत घालून राजा आनी राजपाल्याच्या फुड्यान ओडून व्हरून तुमकां दुमाळो दितले. स्वताची गवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो. म्हणटोच कसलो पोर्तिपाड करचो तो आदी फुडेंच तुमी चिंतचे न्हय. हें घोट मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परते उलोवंक तुमच्यांनी सगळ्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भावां भयणी, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली. आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतली. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे त्राय उदेशी तुमी तुमचे जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणीनो, बाग्योत फ्रांसीस शेवेराचे नवेद आमी फुडें व्हरतना एका एका विशयाचे नियाड करून आमीच जोड एकली आयच्या काळान बाग्योत फ्रांसीस शेवेराची सावडी कशी जावंक जाता ते आमी नियाळीत रावतले. काळजीदारपणान जेजूक गोवाय दिवया. ही गोवायकी दिल्या उपरांत समाज नवसरूंक पावतलो आनी आमचो जण एकल्याचो आनी आमचे वरवीं दुसऱ्यांचो भावार्थ जिवाड जातलो. आमच्या भुरग्यांची क्रिस्माची तयारी चलताली. तातूंतले दोग हे वाडटेले भुरगे तितले जबाबदारीन हे आपले तयारी करिनात ते आमच्या संदेशकारांक दिसून आयले. तांचे आवय बापायक तांचे वयर लोक दिल्या उपरांत तांकां आमी आपूण हाडली. आनी उलयतां उलयतां ह्यो दोगांय आवयांनी अशें म्हणलें ती संदेशकारां लागीं उलयताली म्हणून तांणी अशें म्हणलें, जाणाय बाय, तुमी इतलो भार घेवन आमच्या भुरग्यांक दोतोर शिकयतात